नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक मनापासून येवकार. आयच्या भागान आमी आयल्या शिरोड्या हांगासर. वटपौर्णिमा ह्या सणाच्या निमित्त साधून आमचो आयच्या भागाक आमी सुरवात करतली. आयच्या कार्यक्रमाची सुरवात करच्या पयलीं वटपौर्णिमा असो हो सण आसा ज्या सणाक सगळ्यो सवाशीण बायलो एकठांय येतात आनी एकामेकाच्या सौभाग्या खातीर प्रार्थना करतात. आयच्या ह्या सणाक सगळ्यो बायलो ज्या निमतान एकठांय येतात तो निमित्त साधून आमी आयच्या कार्यक्रमाची सुरवात करतली. तर चड वेळ काडनासतना आमी वचुया आनी आमच्या सगळ्या इश्टिणांक मेळुया आनी तांकां वटपौर्णिमेची परबी दिवया. तुमकां आमचे वटपौर्णिमेक खूब खूब स्वागत आनी पयल्याच फावटी आमच्या ह्या देवळांत हो कार्यक्रम केल्ले बद्दल तुमचो सगळ्या टीम हांकां धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. धन्यवाद. जरा हटकेचो आमचो आयचो वटपौर्णिमा स्पेशल भाग घेवपाक आमी आसात शिरोड्या हांगासर आनी आमचो आयचो भाग आमी घेतात तो हांगासर आशिल्ल्या श्री शिवनाथच्या मंदिरान. आनी ह्या सभागृहान आमचो आयचो खेळ हो रंगतलो. आमच्या बरोबर सगळ्यो इश्टिण्यो आहा तांकां सगळ्यांक पयलीं वटपौर्णिमेची खूब खूब परबी. आनी आमचो पयलो रावंड जो आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा फुगोट्यांचो रावंड. आनी आयचो हो स्पेशल भाग आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता सगळ्यो हांगासर इश्टिण्यो जमिल्ले आसा. सगळ्यां खातीर एक पयलीं मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. सो मातशें बारीक बारीक कोणाक जर टेन्शनां आसा आयच्या कार्यक्रमा खातीर सो ती टेन्शनां मातशी ताळयो मारून कमी जातली तुमची. आनी आमी फुगोट्यांच्या रावंडाक सुरवात करता. आमचो हो पयलो रावंड आसता आनी हांगासर आमची 2 टीम रेडी आसा. एका टिमान ह्या 5 पार्टिसिपंटां आसा. हांगासरूय 5 पार्टिसिपंटां आसा. ही आसा आमची टीम ए आनी ही आसा आमची टीम बी. ओके. सो दोनूय टीम सारक्यो रेडी आसात. मातशें काय टेन्शन तांकां जाला कित्याक पयलो रावंड जो आसता आमचो प्रश्नांचो रावंड. आनी प्रश्न म्हणलें काय ना एग्जामीक जितलें टेन्शन येता तितलेंच हांगासर सगळ्यांक आयिल्लें आसा. सो आमची जी कॅप्टन आसा तांची आमी वळख करून घेवया. नांव सांगा तुमचें. वसुधा शशिकांत फडके. कितें करता तुमी. हाऊसवाईफ. हॉबीज कितें करपाक आवडटा. सध्या लेखन करता. आम्ही भजनाचे क्लासी घेतात. म्हणजे आमचे सध्या भजनाचे क्लासी चलता आणि लेखन गोवादुतार आज म्हजो लेख आयला पयली वडाच्या सावलेन म्हणून. ओके. सो आमची अशी बरी ॲक्टीव अशी हांगासर लिडर आसा हांगासर टीम लिडर. आनी तुमचें नांव सांगा. अश्विनी नायक. तुमी कितें करता. हांव अंगणवाडी वर्कर आसा. ओके. आनी कितें करपाक आवडटा. म्हाका भजन नाटकां आनीक बरीं बरीं खाणां आनीक बरें भोंवपाचें आवडटा. तें पळोवनूच कळटा. ओके. सगळ्यांचे हॉबीज वेगळ्यो आसात. सगळीं एकामेकाक हांगासर वळखतात. ओके. सो वटपौर्णिमा तुमी आज सेलिब्रेट केल्या आनी तुमी म्हणल्यार सो लेखूय तुमी आज बरयल्लो आसा. सो म्हाका दिसता आमचे चडशे प्रश्नांची उतरां तुमकां इजिली येवपाक जाय. सो पयलो आमचो प्रश्न आसा तो बजर प्रश्न आसता. ताका लागून तुमचो बजर जो आसा ताळी मारपाक जाय. सो मायक तांचे कडेन तुमी फुडें येयात. ह्या प्रश्नाचें उत्तर तांच्यांनी दिवपाक जाय. ती जेन्ना क्लॅप करतली तेन्ना आमी उत्तर तांचे कडल्यान घेतली. तुमी कोणें मदीं उलोवपाचें ना. ओके. आमचो पयल्या रावंडाचो म्हणजेच फुगोट्या रावंडाचो पयलो प्रश्न आसा राष्ट्रीय झाड खंयचें. ताळी मारा. हांव उत्तर घेतलें. तुमी ताळी मारल्या शिवाय घेवचें ना. वडाचें. ताळी हांगा मारल्या सो उत्तर हांचे कडल्यान आयकुया. वडाचें झाड. वडाचें झाड राष्ट्रीय झाड उत्तर सारकें आसा. आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटा कडेन. सावित्रीन यमा कडल्यान कोणाचे प्राण परत हाडिल्ले अशी आख्यायिका आसा. हरिश्चंद्र. उत्तर दिला हरिश्चंद्र आनी उत्तर सारकेंच चुकला. राव हांगा कोणाक खबर आसा. मायक घे. सत्यवान. उत्तर दिला सत्यवान आनी उत्तर सारकें आसा. टीम बीन आपलो हांगासर अकाउंट ओपन केल्लो पयलीं तांकां 200 रुपया मेळिल्ले आनी हांगासर उत्तर चुकिल्ल्या कारणान हांगासर आशिल्ले 200 रुपया वता टीम ए कडेन. तशेंच टीम एच्या पार्टिसिपंटाक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. सो तुमचें जाल्लें आसा आतां 400 रुपया. आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. अशें खुबदां जाता की आमकां उतरां खबर आसता पण खंय तरी मातसो घुसपा गोंधळ जाला आनी तो हांगाच जाल्लो आसा. ओके. सो फुडलो प्रश्न तुमकां. प्रश्न सारको आयकात. कर्ण हांकां कवच कुंडला कोणें दिल्ली. इंद्रा. उत्तर दिला इंद्र आनी उत्तर चुकला. सो हांगासर पळय कुंती. उत्तर दिला कुंती आनी उत्तर हांगासरूय चुकिल्लें आसा. राव आतां तुमचे कडेन उत्तरां नाका म्हाका. ऑडियन्सार कोणाक येता हांगा. ओके. हांगासर ऑडियन्स न्ही. सूर्या कडल्यान मेळिल्ले आसता. उत्तर दिला सूर्यदेव आनी उत्तर सारकें आसा. नांव सांगा तुमचें. सुनीता ढवळीकर. ती तुमकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन.
परत एक फावटी आमी जी टीम लिडर आसा तांकां फुडें आपया आणि प्रश्न परत एक फावटी तुमकांच आसतलो. बजर प्रश्न सारको ऐका प्रश्न. हिंदूच्या खंयच्या म्हयन्यान वटपौर्णिमा साजरी करतात? ज्येष्ठ महिन्यात साजरे उत्तर दिला करतात. ज्येष्ठ महिना आणि उत्तर सारकें आसा. सो टीम एक मेळटा परत एक फावटी 200 रुपया आणि 200 रुपया स्पॉन्सर केल्ले आसा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांच्यांनी आणि तुमचे जाल्ले आसा आता 600 रुपया. आणि फुडलो प्रश्न तुमकां. एन्शंट पिरामिड्स खंयच्या देशान आसा? एन्शंट पिरामिड्स खंयच्या देशान आसा? हम्पी. उत्तर हांगा चुकला. हांगा उत्तर कोणाक खबर आसा 5 पैकी? ओके, ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा हातून करा. इजिप्त. उत्तर दिला इजिप्त आणि उत्तर सारकें आसा. नांव सांगा तुमचें. गायत्री बेहरे. आणि गायत्रीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. सध्या 600 रुपयाचो कॅश जो आसा तो आसा टीम ए कडे. टीम बी कडे सध्या कांय ना आणि फुगोट्यो आमच्या ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा. सो ह्यो फुगोट्यो फुट्टा आसतनाच आमी फुडल्या प्रश्ना कडेन वतली आणि प्रश्न दिवच्या पेक्षा आमी दिवया तांकां टास्क. आणि टास्क आमचो जो आसा तो आसता डान्स करप. आणि इतले बरें ओकेजन आसा, वटपौर्णिमेचो सण आसा आणि ताका लागून म्हाका दिसता बायलो जे आसा सारके उमेदीन कशें आसता आणि हीच उमेद आमी पळोवया तेंच्या मदीं कशी येता ती. सो टीम लिडराकूच सांगच्या पेक्षा आमी टिमींगूच फुडें आफुया आनी डान्स करपाक लावया. ओके. सो टिमींतल्या प्रत्येकान डान्स करपाक जाय. हां, सगळ्यांचो ओवरऑल आमी डान्स पळयतली. ज्या टिमीचो डान्स बरो जाता तांकां वयतलो फुडलो प्रायज. ओके. सो तुमचे कडेन सध्या ऑलरेडी 600 रुपया आसा. सो ते चिंतून तुमी डान्स करा सारको. सुरवात तुमच्या पासून. म्हाका दिसता स्पेशल ताळयांची मानकडी हांगासर आसा ती हांगासर आशिल्ली. ओके. सो तुमी पळयलो हो डान्स आशिल्लो टीम एचो. आतां पळोवया की टीम बी कितलो बरो डान्स करता ती. शांताबाई, शांताबाई, अगं शांताबाई. ओके. टाळ्या जाल्या खातीर. आणि हो आशिल्लो डान्स टीम बीचो आणि शांता भुमिकेच्या स्पेशल रोलान आशिल्ली जज करपाक खरेंच खूब डिफिकल्ट आसा की खंयच्या टिमीन खूब बरो डान्स केलो. सो तुमी हेल्प करूं शकता. खंयच्या टिमीन तुमकां दिसता की सगळ्यांक बरो डान्स केलो? जजींग जाल्ले आसा टीम ए हे रावंडची विनर जाता आनी तांकां परत एक फावटी मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंटा कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. सो तुमचे जाल्ले आसा आतां 800 रुपया. आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. तुमी करूंक ना आन्सर. सारको एका प्रश्न. तुमच्या मावशेच्या चल्याच्या मामाच्या चलयेचे आते तुमचे कोण जातले? मावशीच्या चल्याच्या. ऐका परत एक फावटी ऐका. तुमच्या मावशेच्या चल्याच्या मामाच्या चलयेच्या आत्याचे आते तुमचे कोण जातले?
म्हज्या आत्याच जातले. उत्तर चुकला. हांगा खबर आहा कोणा? अरे उत्तर मावशी. उत्तर दिला मावशी आणि उत्तर सारकें आसा. टीम बीक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच कितें तशेंच हांगासर आशिल्ले 800 रुपया ते वता टीम बी कडेन. सो तुमचे जाल्ले आसा आतां 1000 रुपया आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. उत्तर जर चुकले आनी हांगासरल्यान उत्तर जर आयलें जाल्यार सगळे कॅश परत थंय वतलो. सो सांबाळून उत्तरां घेयात. आनी प्रश्न फुडल्या पार्टिसिपंटाक. ही एक तुमकां एक्ट करपाची संदी आसा. एक्ट करून दाखोवपाक जाय. तुमकांय चान्स मेळटलो आनी हांगासरल्या पार्टिसिपंटाकूय चान्स मेळटलो. जेची एक्टींग बरी जाता तांकां वतलो फुडलो प्रायज. ओके. आनी सीन तुमकां व्हडलो चिंतपाची गरज ना कित्याक आयच्याच दिसाचो हो सीन आसा. वटपौर्णिमेची तयारी ताजे तुमकां थोडेशें एक्ट करून दाखोवपाक जाय. वटपौर्णिमेची तयारी तुमी कशी केल्या ती म्हणजे तुमची एक्सायटमेंट किंवा तुमची गोंधळ कितें जाल्लो तो तुमी दाखोवपाक जाय हांगा करून. उलोवपाक एक्टींग करून दाखोवपाक जाय. सो फुडें यात. 9 वरां जालीं. म्हाका दिसता आतां भटजी येतले. म्हजी सगळी तयारी करपाची आसा. देवा कडेन सगळें दवरता. फुलां आसा म्हजी गंध काडिल्लें आसा. हां नैवेद्याक कितें तरी हाडचें पडटलें. ओके फळां दवरलें हांवें. सगळें जालां. आतां न्हेसून आयल्यार बरें दिसता. आनी कितें जाय म्हाका? नैवेद्याक सगळें आसा. बरें. उपास आसल्या कारणान आदी पयलीं कांय सुचना कितें करप आनी कितें करप ना. बेगीन भटजी आयले जाल्यार बरें जातलें. बेगीन एकदां पुजा जातकीर म्हाका फराळाचें कितें खावपाक मेळटा. सो हांगासर एक्टींग पळयली टीम एच्या पार्टिसिपंटाची. आतां पळया टीम बीची पार्टिसिपंट कितें करता ती. तुमी या. बेगीन उठलें सकाळी फुडें. सगळें न्हालें धुलें आनी देवाची तयारी केली आमची फळाराची. आनी वडाची फुड्यान पुजेन गेलें आनी भटाचे भट आयलो. जालें दोनी तेंच्या खातीर. तिचे प्रॉब्लेम समजू शकता की आज तिने उपास दवरला ताका लागून ती खरेंच तिची सामकी अशी ते भावना सारकी प्रकट जायना. पण टाळ्यो मारया तिच्या खातीर कित्याक नाटकान केन्ना काम करूं ना. पण पयले फावटी कितें एक्टींग करून दाखयला ताका लागून. सो ह्या राउंडची विनर ठरता टीम एची पार्टिसिपंट आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडेन 200 रुपयाचो कॅश आनी तुमचे जाल्ले आसा 1200 रुपया. हो आसा आमचो फुकटेच्या राउंडाचो शेवटचो प्रश्न आनी सद्या हांगासर टीम ए कडेन 1200 रुपया आसा. शेवटचो प्रश्न जर चुकलो तुमचो आनी तांकां जर आयलें उत्तर जाल्यार फूल पयशे तांचे कडेन वतले. तुमकांय जर येना आनी तांकांय जर येना ऑडियन्सान कोणें उत्तर दिलें जाल्यार तुमच्या कॅश जो आसा तुमचे कडेन 1200 रुपयाचो अर्दो वांटो म्हणजे 600 रुपया ते वतले टीम बी कडेन. ओके. सो प्रश्नाचें उत्तर चिंतून दिया सारकें. प्रश्न आसा हिंदू धर्मान 2 पक्ष आसात. एक कृष्ण पक्ष आनी दुसरो खंयचो पक्ष? शुक्ल पक्ष. उत्तर दिला शुक्ल पक्ष आनी उत्तर सारकें आसा. टीम एच्या पार्टिसिपंटाक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशें तुमचे जाल्ले आसा 1400 रुपया. सो फुकटेच्या राउंडान तांकां मेळ्ळा 1400 रुपयाचो कॅश. आनी हो प्रायज स्पॉन्सर केल्लो आसा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं म्हाका दिसता सगळ्यांकूच एक विसवाची गरज आसा. घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Pride of Ponda, Pen Aroma. विसवा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावट येवकार आनी खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसा आमचो खेळ 1 मिनटाचो. आमचो आयचो भाग आसा हो वटपौर्णिमा स्पेशल भाग आसा आनी त्याच रिलेटेड आमी ही गेम घेतल्या. हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांगासर 80चे दोरे दवरल्या. हांगासर आसा काळे मणी. आज तुमी सगळ्यांनी हे केलां आसतलें गुंथपाचें काम. सो हेच तुमकां करपाक जाय पण टायम आसतलो 1 मिनटाचो आनी
मॅक्सिमम जी गुत्ता हितून तुमी कशें गुंतपाक जाय तें सांगता तुमकां पयलीं. हितून 5 गुंतपाक जाय. तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा 5 गुंतपाक जाय आनी एकूच गांठ घालपाक जाय. ओके, सो सगळ्यांत चड अशी दोरयो ह्यो गुंतल्यो एका मिनटाच्या टायमान ती जातली ह्या रावंडची विनर. हे एका मिनटाचे हाज्या विनराक मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांच्याकडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करुया. टायम आसतलो 1 मिनटाचो. नांव सांग तुमचें. सुवर्णा प्रभू. ओके, रेडी, स्टार्ट. एकूय पोड कंप्लीट जावंक ना. नेक्स्ट पार्टिसिपंट. स्टॉप. हे हांगासरूय एकूय कंप्लीट जावंक ना. कंप्लीट करपाक तिका खबर ना गांठ कशी घालपाची खंय. बरोबर कोण आयला. सासू आई कोण आसा. आज हे पड कोणे गुंतून दिल्ले. कोणे गुंतून दिल्ले पडे. रेडीमेड. अजून आमकां एक पार्टिसिपंट मेळना जी एक तरी पोड कंप्लीट करतली हांगासर. अजून एकटी ना. कोण ट्राय कर. चॅलेंज एक्सेप्ट करपा खातीर फुडले सपोज आनी एक जर पोड गुंतलो जाल्यार ती डेफिनेटली विनर. तांकां चॅलेंज करपाक हांगा 2 पार्टिसिपंटां आसा. सो दोगांयक बरोबरच दिवया आमी. आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. खेळ एका मिनटाचो ह्या रावंडा उपरांत आमचो फुडलो रावंड जो आसा तो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. ओदोळ पासून आमचे पार्टिसिपंट सांगता क्लॅप कर. क्लॅप करपाक थकतात ती ओदोळ पासून उलोवपाचें बंद करिनात. सो हो रावंड तुमचे सारको परफेक्ट आसा. कोण पार्टिसिपंट येतली ती मुखार येयात. उले उले नॉन स्टॉप उले हो रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर ऑलरेडी 2 पार्टिसिपंट रेडी आसा हांगासर. आणि आयज टॉपीक सिलेक्ट करपाची गरज ना कित्याक आयचे आमचो स्पेशल भाग आसा जो वटपौर्णिमा स्पेशल भाग आसा. तो टॉपिकूय आमची तीच आसा आनी ते आमकां चिंतपाची चड गरज ना. फक्त आमचें कंडिशन हें आसा की चडांत चड फावटी वटपौर्णिमा हो शब्द येवपाक जाय. आनी सेकंडली मदीं पॉज घेवप ना. नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. ओदोळ तुमी कशें नॉन स्टॉप उलयताली हांव उगी राव राव म्हणटा आसतना तशेंच तुमकां नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. सुरवात तुमच्या पासून करुया. ओके, रेडी, स्टार्ट. मायक कसो धरा. स्टार्ट. वटपौर्णिमा हो सण आसा तो एक
पतिव्रता सावित्री आपल्या घोवाक सत्यवानाक जीव परत हाडिल्लो आसा. ती यमाच्या फाटल्यान गेली आनी आमचे कंडिशन आशिल्ले उले उले नॉन स्टॉप उले आनी हांगासर ऑलरेडी पॉज घेतिल्लो आसा. सो फुडली पार्टिसिपंट तुमी रेडी स्टार्ट. आयचो दीस आसा ह्यो वटपौर्णिमा. ही आमचे घोवाचे आमकां जल्मोजल्मी होच घोव मेळचो म्हणून आमी देवा पुजा करता ताजी. आनी ताज्या बरोबर नवी व्हंकलोच आमी पयलीं स्टार्ट करता. घोवाकूच घेवन आमी पयलीं स्टार्ट करतात. देवाच्या वडा फुड्यान बसून आमी पुजा करतात दोगांय बसून जोडपेन. आनी मागीर देवाची पुजा जाली म्हणटरी सगल्याचे सुवासिनीक कपलां लायतात आनी घोवाक पयलीं पांय पडटा. मागीर सवाशिणीक कपलां लावन तांकां दोणो बिणो दितात आनी मागीर घरा वचून मागीर फळार खावन मागीर रावतात. 1 मिनिट जावंक ना, स्टॉप जाली. फुडलो कोण येता पार्टिसिपंट? हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या पार्टिसिपंटाक चान्स दिल्लो ऑलमोस्ट, पण सगळी खंय ना खंय गडबडली. सो आमच्या ऑडियन्सांतल्यान हांगासर उलोवपाक आयिल्ली आसा. एक्चुली बायलांचो हो सण बायलो हे करता, पण आपल्या घोवा खातीरूच करता न्ही, सो ते जेंट्सूचो चलता. ओके रेडी स्टार्ट. वटपौर्णिमा. आतां वटपौर्णिमा म्हणजे कितें अशें म्हणटा आमी. वटपौर्णिमेचें वडाचेंच झाड पुजपाक जाय. आतां वटपौर्णिमा म्हणजे वडाचें झाड कित्याक पुजता तर वटपौर्णिमेक चडांत चड बायलांनी वडाच्या भोंवती भोंवपाचें आसता. वटपौर्णिमेक अशा रितीन आनी तितून आमी धागे घालतात. धाग्यांनी स्पंदन निर्माण जाता. वडाच्या धागे जर घातले तर स्पंदन निर्माण जाता. आनी वटपौर्णिमेक ज्यो बायलो वडाच्या भोंवती भोंवता चडांत चड तांकां तो वड जो ऑक्सिजन सोडटा तो तांकां मेळटा. पूण वटपौर्णिमेक 7 जल्म न्हवरो म्हणजे 7 जल्म नासता. तो 7 जल्म नासता. एक्चुली आमची ही जी शरीर आसा ते 12 वर्सांनी आपले सेल्स चेंज करता. 12 वर्सांनी सेल चेंज करप म्हणजे एक तोप. अशें 12 सत्ते 84 वेळा आमी जल्म घेता असो. आनी 84 गुणिले 7 जाल्यार 100 वर्सां जाता. म्हणजे न्हवऱ्याक वटपौर्णिमेच्या निमतान 100 वर्सां आयुश्य मेळटा. आमी म्हणटा 7 जल्म न्हू ते, हे 7 जल्म. 12 वर्सां म्हणजे 7 जल्म. म्हणून वटपौर्णिमेचें म्हत्व हेंच आसा की तुमी चडांत चड वडाच्या हेवटेन प्रदक्षिण करचें, तुमकां ऑक्सिजन मेळटलें आनी प्रार्थना करपाची की आपल्याक तोच न्हवरो 7 जल्म मेळपाचो. तेंचो टायम 1 मिनिट केन्ना सोंपिल्ले आसले, पण ते इतले इन्फॉर्मेटीव आनी इतले सुंदर उलयताले ताका लागून हांवें तांकां स्टॉप करूंक ना. खरें तुमकां मना पासून देव बरें की इतली बरी म्हायती तुमी आमकां दिली. ती बी 1 मिनटाच्या हितून तुमी सगळी म्हायती हे केली. मातसो टायम एक्सटेंड केलो. आनी तुमकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन हांचे कडल्यान हो फूड वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. उले उले नॉन स्टॉप उले ह्या रावंडा उपरांत घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. Pride of Ponda, Pen Aroma. विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत आनी खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसा आमचो झटपट फटाफट रावंड. आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो कल्पवृक्ष वटवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष. मॅक्सिमम 40 म्हणटा ताका मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो गिफ्ट वाउचर. सुरवात तुमच्या पासून. कल्पवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष चुकली कल्पवृक्ष वटवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष चुकली कल्पवृक्ष वटवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष 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 वटवृक्ष कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष वटवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष वटवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष वटवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष वटवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष
कल्पवृक्ष वटवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष स्टॉप जवाब ना. कल्पवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष वटवृक्ष 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 कल्पवृक्ष वटवृक्ष वटवृक्ष कल्पवृक्ष 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 चुकली. उले नॉन स्टॉप उले ह्याची विनर जाता सुलभा प्रभुदेसाय जाता विनर झटपट फटाफट रावंडची आनी तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान वा फूड वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. आनी आतां वेळ जाल्लो आसा आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड खेळपाचो. आयच्या आमच्या चक दे रावंडच्या गेमीन आमची जी पार्टिसिपंट आसा तांकां करपाक जाय अशें हे द्रोण. ओके, द्रोण करपाक आमी ऑलरेडी हांगासर वीर हाडला आनी हांगासर पानां आसा आमचे कडेन वडाची पानां घेतल्या आमी. सो हांव हे सगळे स्कॅटर करतले हांगा सगळ्याक उडयतले. तुमकां टायम आसलो 30 सेकंड्साचो. 30 सेकंड्सान तुमकां जितली पानां किंवा तुमकां ते वीर तुमकां कितले एकठांय करूं शकता तुमी एकठांय करपाक जाय 30 सेकंड्सान. सात 1 2 3 4 5 हांगासर 1 2 3 ना 2 3 4 5 6 हांगासर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 3 1 2 ना 2 3 4 सो 2 आमकां 7 मेळा. सो परत 30 सेकंड्स दिवया. 30 सेकंड्सान कोण मॅक्सिमम करता ती विनर जातली. ओके, तुम्ही दोगा जाणां यात. रेडी, स्टार्ट. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. 1 2 3 4 4 आणि 3. आयच्या चक दे रावंडची विनर थारता निर्मला नायक. आणि निर्मला नायक हांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हो 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. वटपौर्णिमेच्या निमतान शिरोडा हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो जरा हटकेचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमकां. तोपर्यंत पळयत रावा तुमचे आवडीचो गेम शो जरा हटके.